come in. What can I do for you? Ma'am, I'm Alice Korea. काल तुम्ही पेपरात एक ऍड घातलो न्हय वेकन्सी आसा म्हणून हांव एक मॅथ्स टीचर तेच पासून हांव वायलेली म्हाका तो जॉब मेळत काय म्हणटच तूं तुजो इंटरव्यू दिवंक आयला आय वाज सेइंग इट्स ओके मॅम तूं म्हजी सर्टिफिकेट आय यू शुड टेक अ सीट इट्स ओके मिस Alice Korea सांगशी म्हाका समाजान टीचर म्हणजे कोण What is the role of a teacher in society? Ma'am, एक टीचर जाणस एका भुरग्याक एक बुन्याद जे पुरी घराची बुन्याद आसा न्ही ते पुरी जोरी ती घराची बुन्याद घोट नातून ते घर मोडोवंक शकता तेच पुरी आमी टीचर्स सारकी नातून आमची भुरगीं वायट रस्त्यार पावंक शकता तेच पुरी टीचर्स जाणस एक उजवाड दितलो सूर्या तांचे जिवीत ते सूर्या भाशेन जावं आमी तांकां उजवाड दिवंक very impressive. But I'm sorry, this vacancy is already filled up, you know. I'm sure. You can try again next time, okay? It's okay, ma'am. Thank you, ma'am. तुम्हाला 2 मिनिटांची चिरू उलोवंक संदी दिली म्हणून. बरें, मॅम. हांव आतां वेता. राव. Miss Alice Korea, तुझे खालतेपण म्हाका मानले. You have passed your interview. Ma'am, are you serious? Very serious. I was only testing you. I'm very happy with your answer. So, congratulations and welcome aboard. ह्या तियात्रांतल्यान टॅक्निशियन कशे वावुरपी जावं स्टेजी फाटल्यान वावुरपी मनीस म्हजे बरोबर आसात. म्हज्या सांगाताक टॅक्निकल स्टेज मॅनेजर कशे विल्सन आनीक एंटनी. तुमी ह्या तियात्राचो भार कसो कितें सांबाळला? आमी बरें सांबाळला सारको आमकां उमेद येता इतू बरें ते एक्टींग करता तशें आमकां सामान दवरपा आनी हें करपाक सारकी उमेद येता. एक दीस खंय तूं चुकलो? ना 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 आनीक तुजे अनुभव? मुगे अनुभव तेंच म्हणल्यार आमी आतां स्टेज सेटींग करता तेन्ना आमकां एक उमेद जे आतां कलाकार आसताय तेंचे बराबर आमकां तेय हातबोट घालताय आमकां काम करपाक तें करपाक सगळें करता. आनी केन्नाच एंट्री मारूंक ना? एंट्री मारता कॉमेडी मारताय प्लस फर्स्ट सीन मारताय एंट्री कॉमेडी मारता आनी एक पुलिसा बराबर सीन मारता. आनी तूं? आनी हांव ती सीन आसा देवाची तेतून एक एंट्री मारता. देव बरें करूं. अरे जिमी, रेगनाच्या तियात्रांत बरीच कॉमेडी केल्या म्हणून आयकलां हांवें. बरें जालें वय सारकें इतलो एप्रिशिएट केला म्हाका लोकांनी म्हणजे बरें एकदम बरें जालें न्हू. आनी केन्ना तूं कितें म्हणूंक सोदता? बरी बरी हय कॉमेडी हे पाड हांव म्हणजे भाशेन अशें बरें जाल्या सारकी कॉमेडी. चल आमी मातश्यो गजाली करुया. बसात बसात चल बस. जिमी, ह्या रेगनाच्या तियात्रांत टीचर हातून तुवें कसली कॉमेडी केल्या? टिचरीची तूं टीचर जालो? आनीक एसटीसी टिचर डॅन्स टीचर अरे कितें डॅन्स टीचर म्हणून हाय. आनीक कॅनी सर जालो? कॅनी सर न्हू टिचरीक घे चेडो ते बरें शिको येता लास्टा म्हाका डान्स कोणा म्हाका डान्स कोणा आख्खे तियात बोते शिकोता 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 म्हाका डान्स कोणा मॅनेजर कोत म्हाका. म्हणटोच तूं मॅनेजर कसलो मॅनेजर जाता? ते नाक जालो आजनेर करपाच्यो कोणाको पयशे मागोवन घेवपाचे हे सर जायते हाय आम जाय पयल्या कोटो तुका. म्हणटोच रेगनान हातून सगळ्यो नाडबुद्दी घालून कॉमेडी मुखार हाडल्या आसतली. हय ते एक्चुली चड नाडबूड म्हणजे लोकांक दाखोवपाचो नाडबूज जांचो संवसार म्हूण लोकांक दाखोवपाचो नाय. एक्चुली अशें करून नाडबुजांतल्यान जे पड लाफ्टर कलेक्ट करूं जाता न्हू तेश कोन्न हाडलां कॉमेडी. हय केनी तुज्या बरोबर आनीकूय एक कलाकार आसा? भुरगो होय ऑलवीन तेज नांव आनी आज एक पाट एंट्री मारपाचो दिता आपल्याक एक चान्स दी म्हूण. तेका एक उमेद आहा एक्टींग करपाची तेका लागून तेका कॅनीन हाडला म्हणजे आमी लोकां ऑडियन्सा मदें तेका घालपाक कित्याक आमकां जाय एक ने भुरगे वयर चडलेले. हय जिमी, पूण ताका तूं उणो लेखी नाका. एक लुईस बच्चनाची एक्टींग बरोच तयार जालेलो आसा तो. हाडलो न्हू तेका आमी होको हाडला सारकें सारकें दाखोवपाक आनी लुईस बच्चन हाय म्हूण जाय ते. केनी ह्या तियात्रांतल्यान बरेंशें लोकांक कितें मेवता? हे तियात्रांतल्यान बरें होय टिचरी खंय जाता टिचर सारकी सांगतली सांगपा म्हळ्यार हे तियात्रांतल्यान आमी जायते बरें दिताय जावं कांतरांतल्यान जावं कॉमेडींतल्यान आनी जावं आमगेले प्ले आमगेली हे पाटी रेगना गेले म्हाका लास्टाक तियात्रा हो तियात्र तेगेले रायट अप एकदम बरो लागलो. तेका आमी जायती मॅसेज दिता कितें एक स्टुडंटा मदें एक टिचरी मदें
एक आमचे मिनिस्टर ते कितको इन्वॉल्व जाताय हेर कित्याक इन्वॉल्व जायनाय आपल्याक चेडो आहा तो इन्वॉल्व जाताय जावं हेर कितें आमगे गोंया इतले हे जाताय भुरग्यांक त्रास कोत्ताय कोण आनी कोण रेप जाताय पूण कोण एकलो मुखार सरना मिनिस्टर पूण हे हितून कितें दाखयला कितको मुखार सरताय पूण हेर कामां ते मुखार सरनाय हायट सरताय हेरी कामां तेणी फुडें सरचें म्हूण आमी हे लोकांक मेसेज दिल्या होय जिमी मोदें थोडो काळ तूं तियात्रांत नाचलो काय कितें हांव तियात्रान आसल्या आतां कंटिन्यूच आहा मोदें ब्रेक ब्रेक कांय घेवं ना पूण लोकांक हांव नोको हांव कितको नदरी वचनालो तो लोकांक हांव भायर गेलो म्हूण हांव भितर आसलोलो तेकाच लागून तकली बरी चलता तुमच्या विचारांक देव बरें करूं तू कोण जमनी वयर तोंड एक सांग तू कोण ताकदीन दिना हांव डॅन्स टीचर मायकल जॅक्सन मायकल जॅक्सन तानू ओके शेतांत दुदी वेस मध्ये तोकडी तुजी ताकदीन दिना तू कितें येयलो डान्स शिकयलो तू म्हाका डान्स शिकयत मरे म्हाका डान्स शिकपा सारकी उमेद तू शिकयत मरे म्हाका शिकयत मरे ताकदीन दिना म्हाका रे म्हणाका म्हाका गो म्हूण गो कोणा माहिती गो तोकडी तुजी ताकदीन दिना टीचर म्हूण मॅम म्हूण हे गो मेले न्हू ताकदीन दिना मॅम ना रे म्हाका टीचर म्हूण नाल्यार मॅम म्हूण ओके तू आतां सगळ्यो तू डान्स शिकयलो मरे थंय सांगता म्हाका पोस्ट पडटा खूब पडाय म्हाका दी तोकडी तुजी ताकदीन दिना पेशको पडटा रे तुवें म्हाका पोस्ट दिवपा पडटा हाय तू पोस्ट दिवपा पडटाय 1,000 दिवपा पडटा 1,000 हय 200 दिले आता 200 ताकदीन दिना कितें उलयना हाजो उलयना कितें झपा 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 पाहिजे पागदार आहे का पाकिस्तान बॉर्डर झपा 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 200 दिला 200 रेगनाच्या टिचर तियात्रांतले दुसरे कलाकार एलिस म्हज्या बरोबर आसा एलिस हाच्या कार्यावळीन तुका खेरीतपणी मागीर म्हाका येवकार कारण हे कार्यावळ देशी तूं म्हाका दुसरे फावट भेटता तर ह्या तियात्रांतली तुजी भुमिका कशी कितें आसा ह्या तियात्रांत हांव एक सिंपल टिचरीची रोल करता जिका जायते त्रास पडटात इवन एक दुसरी टिचर आसता ती म्हजे गूण हांव जे परी भुरग्यांक थंय वागता ते पळोवन ती जेलस जाता आनीक ती म्हाका वायट करूंक वावुरता भुरग्यां उद्देशी आनी ते पळय म्हाका जायते त्रास पडटात आनी ते त्रासा उद्देशी म्हाका तो जो पिवन आसता तो सपोर्ट करता ह्या त्रासांतल्यान भायर सरोंक आनी म्हज्या हातीक फेराचो बूट पासून दितात आनीक इवन टिचर्स डे दिसाक म्हज्या बॅगांत सोऱ्याचें पॅकीट आनी सिगरेटीचें पॅकीट घालून म्हाका एक वायट टीचर कशें हें करतात पूण निमाणे कडेन तांकां गमन येता की हें सगळें टिचर इवॉन करताली म्हणून होय एलिस ह्या खिणांत म्हाकाय दिसता की ही टिचरीची भुमिका कोत्ता कोत्ता तुजें शिकप जाल्या उपरांत तुवें टिचर जातली काय म्हूण वय म्हाका दिसता हांव एक टिचर जातली कशी कारण ह्या तियात्रांतल्यान तुज्या जिवितांत जायतें कितें बरेंपण मेवलां वय जायतें बरेंपण मेवलें एक टिचर कशी वागता आनीक हांवें म्हजें एड्युकेशन तेच लायनीन कंप्लीट केलां सो म्हज्या हातून ते टिचरीचे गूण आसात जायते फावटी आमी म्हणटाले आनी फाटल्या दिसांनी आमी बोब मारीत आसले की आमकां नवे नवे संगीतकारांची गरज आसा आनी आयज आमच्या मदें नवे नवे जायते संगीतकार उत्पन्न जाल्यात
आनीक आमी तांकां मुखार काडची, आमी तांकां हात दिवची चड आनी चड गरज आसा. मेक्रोय एक नवो संगीतकार आनी ताणें लीड घेतल्या ह्या तियात्रांत एक बरें संगीत दिवंक. मिस्त्री दिनिजा लागच्यान तो जायते ABCD शिकला, संगीत शिकला. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान तुवें जें संगीत केलां ताचेर तुजें कॉन्फिडंट. सांगपा म्हणजे म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका खूब तेंको दिला ह्या म्युजीक घडोवपाक. तशेंच ह्या तियात्रान कांतारां बरीं आसात, कांतूय बरें आसात, ताका लागून म्हाका म्युजीक बरे तरेन अरेंज करपाक मेळ्ळां. वय आनीक सातान तुवें तुज्या मिस्त्रीक कितलो सांगात दिला? हांव जाता तितू ताका सपोर्ट दिता आनी दोगोय बसून आमी बरे भाशेन अरेंज कोत्ताय म्युजीक. कितें वयर सकयल जाता करेक्शन कोत्ताय आनी तो बरे भाशेन बरो म्युजीक कोता आनी मुंगेलोय पार्ट तो बरे भाशेन म्हाका बरोवन दिता क्लियरली. आनी ती वाजोवपा म्हाका बरी उमेद येता. तेजे बारा वाजोवपा आनी आमी दोगोय वाजयताय म्हणल्यार जायत्या लोकांनी आमकां सांगलां तुमच्या दोगांयचे फर्स्ट सेकंड म्हणल्यार म्युजीक उडटा आनी तियात्रूय बरो उडटा. वय फुडें वेता आसतनाच ड्रमींगूय तितलेंच गरजेचें. तुमी ताका तितलोच सांगात दिला आसतलो. एक नवे संगीतकार कशे जेन्ना हो आदलो नवो न्हय पूण तुमी नवे संगीतकार कशे कारण जायते फावटी आमी बँडांनी जेन्ना वाजतात तांकां एक सावथीचें कांतार पासून वाजोवंक भोव अवघड जाता. तुमी ह्या तियात्रांत जेन्ना संगीत दितात तेन्ना तुमकां कितें खुशालकाय भोगता? आमकां हो ग्रूप म्हळ्यार वाजोवपाक मातसो आमकां जायत बरो दिसता आनी लोकांनी आमकां जायत एप्रिशिएट केला. तूं कितें म्हणूंक सोदता? बरे म्युजिशियन आमचे मिस्त्री मॅक्रो आनी सातान तेंच्या वांगडा वाजोवपाक बरी उमेद भोगता. आनी तुजें ड्रमींग? म्हाका ड्रामींग एकदम करूंक बरें दिसता, कित्याक आमच्या मिस्त्री बाराक बरो वाजोवंक एकदम उमेद येता. मिस्त्री बरोबर बरें आसा. अरे रोजारियो ह्या तियात्रांतल्यान तूंय खडेगान एंट्री मारता म्हणटच तुका हांव कसो विसरतलो? सांग. हय जायत्या अनुभवान भरलेलो, जायत्या पालकाचेर नाचोन अखंड कलाकार कसो घडलेलो अनुभवी मनीस. रोजारियो तुजे ह्या तियात्रांतले अनुभव, हो तियात्र कसो मुखार वता? हो तियात्र बरो येता आनी हांव म्हजे वाटेन हांव तुका सांगता की ह्या डायरेक्टराक बरो फ्युचर आसा. असले डायरेक्टर तांकां आमी संदी दिवंक जाय वयर सरपाक. आनी म्हाका खात्री आसा हो ज्युनियर रेगन एक दिसा नंबर 1 डायरेक्टर जातलो. यंग भुरगो आनी एकदम म्हाका उमेद भोगली तेच्या तियात्रान ही भुमिका करून आनी ताणें म्हाका संदी दिली म्हणून हांव ताका चड आभारी. आनी म्हजें प्रदर्शन करूंक लोकां मुखार म्हाका संदी मेवली देखून हांव देवाक वगाडटां. रोजारियो तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच म्हजे बरोबर रेगन आसा. रेगन तुकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुवें तुजो मोलादीक वेळ आनी तुज्या ट्रुपाचो वेळ म्हाका दिलो त्या पासत. देव बरें करूं म्हणचे पयलीं सुवातेर म्हज्या काळजांतले थोडे उलास हांव सांगता. हांव पयलीं सुवातेर म्हज्या मामी डॅडीक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाका ह्या संवसारांत जल्माक हाडलो देखून. आनीक तेच परी म्हज्या मिसिसाक मिशेल ब्रेगेन्झा आतां ते डिसोजा जाला, सो ताणें म्हाका ताचो पुरो सपोर्ट केलो म्हणून हांव ताका काळजांतान देव बरें करूं. तशेंच म्हज्या ट्रुपान एक एक्टरा पासत तशेंच म्युजिशना पासत हांव काळजांतान न्हय पूण काळजाच्या कोलायत्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. हय आनीक इतल्यानूच तुमकांय सगळ्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कारण बरे भशेन ही कार्यावळ तुमी पळयली, अशीच प्रुडंट मिडियाची माणकामती कार्यावळ तुमी पळत रावात. सगळ्यांक तुमकां आदिवस.